आयचे लेटर येयला पळय तेजेर तुमची हें आसता पळय तें लेटर जें आयलां तें लेटर सारकें वाचूना दिसता म्हाका पळोवन. त्या लेटराचेर म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स हाडचो अशें थरयलां, पूण त्या लेटराचेर मेंबर कोण आहा तेजे डिटेल ना, नांव एड्रेस ना, फोन नंबरूय ना, आनी लेटर कोणी धाडलां तेंय कळना. फक्त मेंबर आसा की ना ते आमी आतां सेंट्रल कमिटी आमचे मेंबर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे मेंबर आसता. ते मेंबराचे लिस्ट काडून ही नांवां टॅली करून पळयतले आसा की ना. हांव तांकां आव्हान करता की तांणी 27 जाणांनी एक कडेन येवचें आनी पत्रकार परिशद घेवची आनी जाहीर मागचें. नाल्यार जनरल बॉडी आसा आतां आमची फुडल्या म्हयन्यांत थंय येवचें आनी थंय सांगचें. ना जाल्यार ह्या आठवड्याक शेनवारा भितर आमची सेंट्रल कमिटीची मिटींग आसतली. त्या मिटिंगेक थंय येवचें आनी आमकां सांगचें. कारण हो पक्षाचो अंतर्गत जरी प्रश्न आसा असो जर दिसता सत्यानी तो चवट्यार हाडटली आनी थंय येवचें. सेंट्रल कमिटीची आमची ह्या आठवड्याक मिटींग आसतली, त्या मिटिंगेक येवचें आनी सांगचें. कारण ह्या 27 जाणांची आयडेंटिटी मेळपाक कठीण आसा. म्हणून आमकां ते फुडें येवन तांणी डिमांड करचो अशें हांव मागता. कळ्ळें न्ही. कारण आमचें इलेक्शन फेब्रुवारींत आसा सेंट्रल कमिटीचें. त्या इलेक्शनाक परत निवडणूक आसा. ती निवडणूक आमी जानेवारी एंडार किंवा फेब्रुवारी फर्स्ट विकाक घेतले आनी परत नवी जी आमची कमिटी अध्यक्ष सेक्रेटरी आसा ते आमी निवडले.